विसवा उपरांत तुमकां येवकार। सरकार शेती वेवसाय करतल्यांक सबसिडी दिता ही तोखणायेची गजाल आसा, मात सरकारान गायो निवडटना ती गाय टिकतली काय ना, दुधाचें उत्पादन कशे रितीन शेतकाऱ्यांक मेळटलें हाचेर विचार करपाक जाय। गाय हाडटना दोन सुद्दां गायो हाडपाक सरकारान शेतकाऱ्याक मान्यताय दिवपाक जाय म्हण मागणी कुरमडेच्या एका शेतकाऱ्यान केल्या। आरडेक्स गोवा खातीर धारबांदोडेच्यान महेंद्र गांवकर। माझे फार्म आसा कुंभारड्यार आनी हांवें एक डेरी फार्म केल्लें आसा। एक सद्या स्टार्टिंगाक 3 गायो हाडल्या हांवें आनी ह्यो गाय हाडल्या हांवें कोल्हापूरच्या हाडल्या कारणान म्हाका दुधाची इल्ड हांगासर 14 लिटर सुमार मेळटा एक गाय। 3 गाय हाडल्या आनी म्हाका 10-5 जाल्ले आसा ऑलरेडी आनी त्यो आतां हाडपाच्यो आसा। पूण हेजेर एकूच सांगपाचें म्हटल्यार आमकां जे गव्हर्मेंट हाडून हांगा गायो दिता त्यो गायो आमकां जाय तश्यो मेळना। तेंचें कितें आसता, एक असो पाटी मारलेली आसता, अशी पाटी मारलेली आसता आनी तेजेर रेट बरयल्लो आसता आनी डेट म्हणजे तेंचो एकूच फिक्स रेट। ती गाय पळयल्यार ती पळोवपाक सुद्दां सारकें टायम मेळना तेंचो मेळटा। सकाळी 5 वाटून सुद्दां दूध काडटलो पळोवंक मेळटा। गाय वचून ती गाय कशी आहा कितें पळोवंक हांगा कितें एका दिसान 1-2 वरां भितर गाय पळोवपाची अशें परिस्थिती आसा। तेन्ना गव्हर्मेंटान थंय कितें फिक्स रेट एक 78,000, 80,000, 75,000 हो रेट तेंचो। पूण हेजेर एक सांगपाचें म्हटल्यार तुमी सबसिडी बरोबर दिता, पूण आमकां सबसिडीचेर ना। मेन म्हटल्यार ती गाय हाडून हांगासर बरे भशेन टिकोवंक जाय, बरे भशेन दूध दिवपाक जाय, गाबण वचूंक जाय, हो मेन आमकां शेतकऱ्यांक। कित्याक आमी लोन काडून तुमी सबसिडी दिता बरोबर, आमकां तो फुडें आमचें वाडोवंक जाय। सबसिडी दिता म्हणून तुमी गव्हर्मेंट धरूं नाका, आमकां तुमी सारकें उत्पन्न दिया, सारक्यो गाय हाडून दिया आनी त्या प्रमाणे तुमी फक्त फिक्स रेट म्हणटा आनी तुमी हें करता तशें जावन। त्या पेक्षा आमकां भायल्यान गाय हाडपाक तुमी परमिशन दिया। 2 गायो किंवा 5 गायो अश्यो तुमी हाडून। तुमी आतां अंदूक कितें केलां, 10 गायो जाल्यार हाडपाचें म्हणून, म्हणजे गरीब शेतकऱ्यान वयर सरपाचें ना, मोठे शेतकरी वयर सरपाचे अशें तुमचें गव्हर्मेंटाचें हें आसा। तर तुमी म्हाजें हें आसा सजेशन, जो शेतकरी आसा तांकां 2 गाय हाडपाक सुद्दां परमिशन दिवचें, तेन्ना तो शेतकरी आमचो गोंयचो वयर सरतलो। नाजाल्यार तुमी गोंयच्या शेतकऱ्यांक वयर सरोंक दिवचे ना।